आयतारा सावळे पिळणच्या श्री महारुद्र अमरेकरनाथ देवस्थानाचो 9वो वर्धापन दीस जालो। त्या निमतान 21 तारीख महाशिवरात्र मेरेन ही कार्यावळ चलतली। आरडी एक्सपो खातीर सावळ पिळणच्यान गौतम शिरोडकार। हांव अरुण नागवेकर, उपाध्यक्ष महारुद्र अमरेकर देवस्थानाचो। श्री महारुद्र अमरेकर देवस्थानाचो हो 9वो वर्धापन दिन आजच्यान सुरू जाता 16 ते 21 पर्यंत। आणि हो सगळो कार्यक्रम संपूर्ण कार्यक्रम आमचे देवानंद अर्जुन नायक हे आमचे उद्योजक आसात परवरी सांगोळ्याचे, तांच्यांनी सगळे पुरस्कृत केल्ले आसा। पयल्या दिसा वर्धापन दिन आता जाल्या नंतर महानैवेद्य जातलो। महानैवेद्य सुद्दां तांच्यांनीच आमकां पुरस्कृत केल्लो आसा। महानैवेद्य जाल्या नंतर सांजे वेळार 9 पालखी जातली आणि शुक्रार दीस महाशिवरात्र आसा आणि महाशिवरात्रीच्या दिसा एक भरगच्च कार्यक्रम आसा आणि एक विशेष सूचना म्हणजे सकाळी 4:30 अभिषेक जातलो। त्या दिसा प्रत्येक भाविकांक प्रत्येक भक्तगणांक आमचे गर्भकुडींत वचपाक मेळटलें। तो 4:30 सकाळी ते बद्द 6 पर्यंत अभिषेक सुरू आसतलो। 9वो वर्धापन दिन आणि ह्या वर्धापन दिना खातीर प्रत्येक भक्तगण आणि प्रत्येक आमचे जे मेंबर्स आसात ह्या देवस्थानचे, अशोक सावळेकर म्हणटू, आमचो परेश सावळेकर म्हणटू, रोहन केदार आणि इतर सगळे जे पदाधिकारी आहात ते खूप वावुरतात। इतर आमचे ग्रामस्थ आहात ते सुद्धा वावुरतात आणि आमचो देवानंद अर्जुन नायक तर हांचो खारीचो वांटो आसा आणि हो कार्यक्रम ते वर्साक असो करतात। श्री देव महारुद्र अमरेकरनाथ हेजे आमकां सावळेकरांनी जी म्हाका एक सेवा करपाची संधी दिल्या, हांव खरोखरच तांचो उपकारी आहा। कारण सेवा करणारे, दान करणारे खूप लोक असतात, पण त्यांच्या एक मनान झाला आयज 9वो आमचो वर्धापन दिन आहा, कंटिन्यू त्यांचे सदांच म्हाका सहकार्य आहा आनी ते म्हाका सेवा करपाची एक संधी दिता। तशेंच आमची कमिटी आता जी आहा हेंचे इतले सहकार्य आहा, महिलांचेय सहकार्य आहा, सबंद गांवचे वाठाराचे हांगा जे आमचे भक्तगण आहा ते येता आनी महाप्रसादाचो लाभ घेता। आनी आमचे एक सांगप आहा की हे जे देवस्थान आहा महारुद्र अमरेकर एक जागरूक देवस्थान आहा, तेन्ना आमचे देवस्थानाचे कमिटी वतीन एक आवाहन करता आमचे सगळे भक्तगणांनी हेजो महाप्रसादाचो लाभ घेवचो आनी तशेंच 16 तारीख ते 21 तारीख पर्यंत आमचो जो कार्यक्रम आहा हेका सहभागी जावचे आनी उत्सवाक एक बरे उत्साहान दिवचे। महारुद्र अमरेकर देवस्थानाचें एक नांव घेवन सांगता, आमी हे सगळे आमची कमिटी आहा तेंच्यांनी बरें काम केल्लें आहा, सगळेच आमकां मदत करतात। तशेंच आमचो देवानंद नायक हेणे आमकां खूब आदार दितात, सगळे प्रोग्राम आहा पळय तो प्रस्तूत करतात। तेन्ना गांवच्या सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा।